नमस्कार, पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3च्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार म्हापशेच्या ग्रीन पार्क हॉटेलान जे आसा आमच्या आयच्या भागातले किचन पार्टनर। आयच्या भागात आमच्या बरोबर आसा गोंयच्याच मातयेंतले संगीत मोगी जाणी नामांकीत मराठी चॅनलाचेर रियलिटी शो जिखून गोंयचें नांव सगळ्याक फामाद केल्लें आसा। ताणें आपल्या परफॉर्मन्सान सगळ्यांची मनां जिखल्यात। तेच आमच्या आजच्या शोचेर येवन आज आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाडयतले। गोंयच्या मातयेचे सूर, तारुण्याचो जोश आणि नव्या आविष्काराचो संगम म्हळ्यार जिज्ञासा। गोंयच्या संगीत प्रेमी तरणाट्यांनी एकठांय येवन जिज्ञासा हे बँड तयार केले आणि ह्याच बँडान एका टीव्ही चॅनलाचेर तांच्या गाजिल्ल्या म्युझिकल रियलिटी शोवांत आपले वेगळेपण दाखोवन प्रेक्षकांची आणि परीक्षकांची मनां जिखली। कसली गजाल जाणून घेवची तीव्र इच्छा म्हळ्यार जिज्ञासा। आणि ह्या बँडाचे सई वांगडी सनील पार्सेकर, दत्तराज च्यारी, यशवंत नाईक, दत्तराज कोलवाळकर, वरद भट, गणराज मोरजकर आणि आकाश गांवकर आपल्या संगीत प्रेमाक लागून सातत्यान संगीतातले नवे कितें तरी शोधून लोकां मेरेन पावोवपाचो पुराय यत्न करता। वेगवेगळे क्षेत्रातले दरेकाचे खाशेलेपण असले तरी संगीताच्यो तारो जुळ्यो। आकाश गांवकराचे बीट बॉक्सिंग ह्या बँडाचे खाशेलेपण। जॅमिंगाक म्हणून एकठांय आयिल्ले आयज संगीत मोग्यांची जिज्ञासा जावन स्वताची पदां रचतात आणि पारंपारीक गितांक आधुनिकतायेन सादर करतात। आमकां फक्त गायक न्हय जाल्यार संगीताचो वेगळो काळ निर्माण करचो आसा म्हणपी जिज्ञासाची पळोवया फुडली सायड। हय, तुम्ही सारखे वळखले, जिज्ञासा ग्रुप। चला तर येवकार दिवया तांकां। आजच्या भागातले आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट आमच्या बरोबर आसात आणि एक न्ही, दोन न्ही, तीन न्ही, पण तुम्ही पळोवंक शकता ग्रुप आमच्या बरोबर आसा। जिज्ञासा ग्रुप हो जो गोंयानूच न्ही पण आख्या देशान, आख्या वर्ल्डान फामाद जाल्लो आसा आणि आज गोंयची नामना तेंच्यांनी बऱ्यापैकी केल्ली आसा। आणि म्हाका दिसता तेंची ओळख सगळ्यांची पयलीं करुया आमी। म्हजें नांव दत्तराज च्यारी, हांव मोरजेचो। म्हजें नांव आकाश गांवकर, हांव धारगळचो। म्हजें नांव दत्तराज कोलवाळकर, हांव धारगळचो। सनील पार्सेकर, कोलवाळे। यशवंत नाईक, धारगळ। म्हजें नांव वरद भट, कोलवाळे। म्हजें नांव गणराज मोरजकर, हांव म्हापशेचो। ओके, म्हापशा मोरजे सगळे वाठारांतले तुमी एकठांय जाले। हो ग्रुप जालो कसो तुमचो फॉर्म? आयडिया कोणाची आशिल्ली आणि कशे एकठांय आयले? एक्चुली सगळ्यात पयलीं आमी सगळे फ्रेंड्स असले, म्हटल्यार कॉमन फ्रेंड्स असले। हांव, दत्तराज च्यारी, दत्तराज कोलवाळकर आणि यशवंत, आमी चारूय जाण म्युझिक कॉलेजीत असले। मागीर दत्तराज, आकाश, दत्तराज आणि वरद हे सारस्वतान असले। ओके, बरोबर। सो हाय सेकंडरीन असले। सो कॉमन फ्रेंड्सा वयल्यान आमी मेळ्ळे आणि गणराज बरोबर हांव खूब शोज आमी करताले। तो ऑक्टापॅडूय वाजयता, तो गिटारूय वाजयता, तो किबोर्डूय वाजयता, सगळें वाजयता तो। सो तो आमकां थ्रू शोज आमकां तो मेळ्ळो आणि थंयच्यान आमी हळू एक एक करून फॉर्म जाले। आनी पयलीं आमी एक्चुली चारूच जाण रील करताले, हांव, वो, वरद आनी आकाश। पण मागीर आमी हळू एड जाले बिकॉज आमी फ्रेंड सर्कल सगळे म्युजिशनूच। सो फ्रेंड सर्कलान पयलीं आमी बेश्टे जॅम अप करताले। सो जॅम अप करता ते आमचे एकले सरान, सुभाष सरान पयले, आनी तेणी आमकां सांगलें की तुमी जें करता तें खूब बरें आसा, हें तुमी शूट करून तुमी पोस्ट कित्याक करना? सो आमकां तेन्ना आमची लायट पेटली आनी आमी ते बरोबर बसून मागीर शूट केलें आनी मागीर अपलोड करपाक स्टार्ट केलें। सो तेन्ना लोकांक आवडपाक लागलें। सो आमी मागीर ते एज अ ग्रूप आमी नांव दिलें मागीर तेका, जिज्ञासा गोवा म्हणून। चलयो जेन्ना एकठांय येता तेन्ना आमी म्हणटात खूब गॉसिपींग जाता, पटना। चल्यांचें तशें कितें तुमचें आसता? अशें दीस इज अ मिथ की फक्त चेडवाच गॉसिप करता, चेडे खूब गॉसिप्स करतात। ओके, आमच्या मदीं तर जातात। आमी सगळे जण जे सातूय जाण आसा आमी पळय, सगळ्यांचे आमचे पर्सनल लायफ एकामेकाक सगळें खबर आसा। सगळे आमी खूब क्लोज आसा आनी आमच्या पर्सनल लायफा भायर आमच्या वळखीन जितले कोण आसा तेंच्या बद्दल आमी गॉसिप्स करपाकूय एकामेकाकूच चूज करता। सो आमच्या ग्रुपान खूब अशे गॉसिप्स जाता। सो सगळ्याक गॉसिप्स जाता एक्चुली, चेडवां मदीं जाता, चेड्यां मदीं जाता। सो आमच्या मदीं सेम तशेंच गॉसिप्स जाता। सो एकदां कितें जाता, प्रॅक्टीस जेन्ना आसता पळय, प्रॅक्टीसेक वरदागेर मेळटा आमी, आकाशागेर मेळटा, दत्तराजागेर मेळटा, सो सनिलागेर बीन प्रॅक्टीस करता। सो तेन्ना कितें जाता, एक वेळी दोग जाण येनात। सो जे बाकीचे येयलेले आसता पळय ते दोग जाण कोण येवंक ना, तेंची फकाणां मारता तेंची। सो कोण एबसेंट आसलो न्ही तो गेलो। सो तेका ते चुकले। ओके, आनी ओदोळ पासून येता तेन्ना तुमकां पयला
बडबड त्यांची चालूच असता आणि त्यांनी खरंच म्हणलें की फक्त चलयांमध्ये गॉसिपिंग येता की चलयो चड बडबडटा अशें फक्त एक मिथूच म्हणू शकता कित्याक ओदोळ इतले बडबड चालू आसा तांची. एका व्हडल्या शोक तुमी गेले थंय एका नामनेच्या चॅनलाचेर तुमी इतलें नांव केलें, थंय कशें पावले आनी कितें चॅलेंजीस तुमकां फेस करच्यो पडल्यो ह्या सगळ्या तुमच्या प्रवासांत? सो फर्स्ट आय थिंक एक कोणी जी स्टोरी घेतलेली त्या शोची की असो असो एक शो जावपाक आनी तिचे ऑडिशन्स आसतले ऑनलायन म्हणून. सो ती आमकां ग्रुपान फॉरवर्ड आय थिंक यशवंत म्हटलें नाना आमी म्हणटा तेका मी नानान केल्ली फॉरवर्ड आनी तेणी फॉरवर्ड केली आनी अशें आसलें की एक 2 काय 1 कितें तरी व्हिडिओ असो शूट करूंक जाय आसलो आमचे भितर आनी मागीर तो तांकां सेंड करपाचो आसलो ऑनलायन. सो तेच्या बेस ते मागीर आमकां सिलेक्ट करतले आसले आनी थंय वचून मागीर ऑडिशन जातले आसले एक्चुअल ऑडिशन. सो आमी पयलीं कितें टायमपास म्हणून ट्राय करया म्हटलें करतात न्हू व्हिडिओ शूट सो तांकां धाडपाक कितें अशें. सो केलो एक शूट आनी आय थिंक विदीन एन हाफ आवर आमकां रिप्लाय येयलो की तुमी जाले सिलेक्ट म्हणून. सो आमी शॉक जाले की हे जेन्युअन आहा की ना काय म्हणून बिकॉज इतले बेगिना रिप्लाय आमकां आनी कोणीच करूंक नासलें दिसता केन्नाच. सो आमी चिंतलें की तेंच्यांनी डायरेक्ट आमकां आपयलें की मुंबय तुमी येवं शकतात ऑडिशनाक असो अशी डेट आसतली ह्या डेटींचेर ऑडिशन जातले तुमी या आनी ऑडिशन फक्त दिया म्हणून. आमी ओके म्हटलें. सो आमी शुअर नासले की ते जेन्युअन म्हणून तरी शुअर नासले आपयला खरें आसा. आमी मागीर लेबल्स बीन चॅक केले तेंचे कोणाचो म्हटल्यार कोण प्रोड्युसर्स आहा कितें बीन सगळें चॅक केलें. इवन ऑन द वे आमी बाय ट्रेन वचा आसले तेन्ना वाटेर सुद्दां आमी डिस्कस केलें की खरोच जेन्युअन आहा मरे की खंय वचून किडनॅप बीन करूंक आमकां कोणूय हे सुद्दां डिस्कशन जालां आमचे सगळ्यांचे. सो मागीर ते म्हणूनच गेले मागीर आमी की ना सिलेक्ट जावंक सर ना आनी ऑडिशन जेन्युअन सर ना जाल्यार भोंवन तरी येवपाचें म्हणून की केन्ना खाली वचूंक ना न्हू खंय भोंवन तरी येवपाचें. सो मागीर गेले ऑडिशन्स एक्चुअली आसले सुद्दां ते दिले ऑडिशन्स आनी आय थिंक फर्स्ट ऑडिशन जालें मागीर एका स्कुलान आसलें खंय तरी ते ऑडिशन्स क्लियर केले उपरांत मागीर जे एक्चुअल ऑडिशन जे टीव्हीर दाखयतात ते आसले. सो तेच्या खातीर सिलेक्ट जाले मागीर मेगा ऑडिशन्स. सो मागीर जर्नी चालू उरली आनी त्या हितूंतल्यान डायरेक्टली स्टार्डम. सो तो मागीर सेलिब्रिटी तुमकां तो स्टेटस मेळ्ळो तो कशें आशिल्लो? तो संदीप सांगलो. ओके आमकां एक्चुली संवय नासली इतले सगळे स्टोरीज ऑर इतले फॉलोवर्सांक रिएक्ट कशें करपाचें. सो आमकां पयलो एक एपिसोड फस्टूच जेन्ना रिलीज जाल्लो पळय तेन्ना म्हाका दिसता आमी त्या दिसा आमी प्रॅक्टीस बीन काय करूंक ना फक्त फोन घेवन बसल्या आनी मेसेजीस क्लियर केल्या ऑर स्टोरीज क्लियर केल्या. सो लोकांनी खूब आमकां मोग दिलो. गोंयांतसून खूब आमकां मेसेजीस येयले की तुमी गोंयाक बरें रिप्रेझेंट करता आनी तुमी अशेंच आनीक रिप्रेझेंट बरे भशेन करचें आनी आमकां खूब तेंचे शुभेच्छा येयले सगळ्यांचे गोंयांतसून. आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल सपोज ऑडिशनाक कोण फुडें वयता जाल्यार जेवणाचो डबो घेवन वचा. आमी उपाशी पडलेले. आमी सकाळी 8:30-9 कितें गेल्ले थंयसर आनी आमचें ऑडिशन रातचे 9:30 जालां. अरे बापरे 11 आनी थंय कांय दिवंक नाशिल्ले? ना बिकॉज लोक येता हजारांनी थंयसर ऑडिशनाक. सो आमकां कांय आयडिया नासली की ऑडिशन कशें आसता कित्याक हेच्या पयलीं आमी केन्ना ऑडिशनूच दिवंक नासले. सो सकाळी 9 गेले आमी पळय थंयसर ते थंयच्यान आमी लायनीक रावन आतां वयतले आतां पावतले करून येदी व्हडली लायन आनी ऑडिशन दिवपाक स्टॅमिना उरिल्लो तितलो काय डायरेक्ट सर? एक्चुली त्याच कामाक लागून आमी गेल्ले ऑडिशन दिवपाक गेले. सो ती जिद्दीन तरी आमी रावले आनी 11 मागीर रातचे आमी ऑडिशन दिलें. फूल डे आमी कांयच खावंक ना फक्त मदीं कोण अशे फ्रेंड म्हणजे कोण थंयसर मेळटाले जॅम अप करताले बिकॉज बाकीचे सुद्दां म्युजिशियन आसले. सो तेंच्या बरोबर जॅम अप करून तेंच्यांनी कितें बिस्कीट हाडले ते दिली मागीर थंयसर कितें फ्रुट्स बीन दिसले कितें केळे बीन दिसले ते घेतले आनी खाल्ले तशें जातालें. ओके स्टार्डम मेळ्ळें. आतां सद्या कितें चल्लां? आतां सद्या आमी एक्चुली ट्राय करताले फाटल्या दिसांनी की आमी आनी एक हिंदी रियलिटी शो क्रॅक करपाक. बट बिकॉज सगळे जाण कामाक लागले और सगळे आपल्या लायफान सद्या बिजी आसा करियर आपलो सद्या बिल्ड करता सगळे जाण सेटल जावपाक ट्राय करता. सो तेका लागून आमकां सगळ्यांक इतलो टायम इन्वेस्ट करपाक ना. बट आमी सद्या गोंयान शोज करता. गोवान जितले प्रायवेट शोज जाता ओकेजन्स जाता कितें जाता ते आमी शोज सद्या घेतात. सो आमचे आजून आतां सद्या लायनअप आसा शोज. श्रावणांत 3-4 शोज आसा ऑलरेडी. इवन डिसेंबर मेरेन आमकां थोडे बुकिंग्स येयल्यात. सो आमी सद्या गोंयानूच शोज करता. ओके पण तुमची आतां स्पेशलिटी अशी खंयच्या हितून जॉनर कितें? आमचो जॉनर एक्चुली आमी मोस्टली सगळे जाण फक्त आकाशाक सोडलो जाल्यार आमी सगळे जाण इंडियन क्लासिकली ट्रेंड आसात. सगळे इंडियन क्लासिकल आमी शिकल्या आनी तेच्या भायर बिकॉज हांव गिटार वाजयता गणराज गिटार वाजयता आनी दत्तराज किबोर्ड वाजयता. सो आमी मातशे वेस्टर्नानूय आसा
आनी आकाश बीट बॉक्सिंग करता न्हू, सो सगळे ते आमी सगळे कॉमनली वेस्टर्नानूय आसा. सो वेस्टर्न आनी इंडियन आमी फ्यूज करून मिक्स करून जे पॉप ऑलरेडी आसा पळय तेतूनच आमी चेंजीस करून म्हणजे तेतून क्लासिकल घालून ऑर वेस्टर्न करून तेतून तिनूय हेचो कितें म्हणटा तो तिनूय मिक्स करून आमी एक परफॉर्मन्स तयार करता. आणि म्हाका दिसता आमचे कितलेशेच पळोवपी आसा तांच्यान तुमचो परफॉर्मन्स पळयला सुद्धा आसतलो इन्क्लुडींग मी. आणि खरेंच खूब सुंदर असो परफॉर्मन्स तुमचो आसा. तो परफॉर्मन्स आमी पळयतलीच मागीर. पण आज जे तांचे कडल्यान आमी कितें तरी वेगळें करून घेवपाचें आसा तें म्हणल्यार कुकींग. कितले जाणांक कुकींग येता करपाक? ओके. सगळे बॅचलर? ओके. सो कितें करूंक ट्राय केला आज पर्यंत? आवयस. तुका? मॅगी. जाणा आशिल्लें एकटो तरी मॅगी सांगतलो म्हणून. तू? ऑमलेट. आता एग्साचे सगळे प्रकार. सगळे प्रकार. ओके. बॉयल्ड एग्स, स्क्रॅम्बल्ड एग्स, ऑमलेट बीन तसले, कितें च्या कॉफी बीन तसले. वेजान कितें कितें दाळ शीत रोस इतले सगळे येता करपाक? अरे वा. पळय हां सगळ्यो चलयो पळयतात. म्हाका इतलेशें कांय येना. ओके. एकदां च्या केल्ली ट्राय ती पडू जाली. दुसरे फावट एकदां मॅगी केल्ली ती कितें तरी करपली. अरे देवा. लास्ट एंड बेस्ट हांवें कितें केला म्हणटा पळय ती चपाती बरी भाजून दिल्या मम्मी. वाव. कितले फुडी? सगळे काय येना खावपाचो हात पयलीं फुडें हेजो. ओके. गोंयान खंयच्या रेस्टॉरंटांनी चडशे वतात? खंयचे रेस्टॉरंट विजीट करपाक आवडटा? अंकिता क्लासिक. अंकिता क्लासिक. ओके. बारखणा आसा पळय थंयसर वयता. सगळ्यांचे एकूच चॉयस? हय. वाव. ओके. सो आज कोण कुकिंग करतलो आनी कोण ताका हेल्प करतलो सांगा? आय थिंक आयज आमचो शेफ आसा मास्टर शेफ आकाश गांवकर. ओके. तो कितें तरी घेवन येयला तुमच्या खातीर स्वादिश्ट करतलो आनी आमी सगळे तांकां इल्लेले हेल्प करतले. ओके. सो आकाश कितें करतलो आज सगळ्या पळोवपां खातीर? सोया चंक्स जे प्रोटीन म्हणटात प्रोटीन भरपूर आसात. सो सोया चंक्साची एक रेसिपी करपाची. ट्रायड एंड टेस्टेड मरे? हय 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 ट्रायड एंड टेस्टेड केला? तांकां खावयला हांवें केला घरा कडेन आनी तांकां खावयला. एक्चुली एकदां प्रॅक्टीस आसली आकाशागेर आनी तेन्ना आमकां सॉलीड भूक लागलेली आनी आमी कामा वयल्यान सगळे येयल्ले खंयसरल्यान आनी म्हटलें आकाश कितें खावपाक आल्या ती बरें राव 5 मिनटां राव म्हणपाक लागलो. गेलो भितर आनी कितें आयदनां बियदनां घडयली. ओके. हो करता तरी कितें आमी थंय रावले. आकाश भूक लागल्या रे. ओके. आजून सनीलाने यशवंत येवपाचो आशिल्लो ताका फोन मारून आतां कितें तरी खावपाक हाड हो म्हणपाक राव रे सांगू नाका तांकां आपूण कितें तरी करता. सो मागीर हेणें बरें तें करून दिलें आमकां आनी इट वॉज रियली नायस. ओ वाव. ओके. सो म्हाका दिसता आमी आमच्या फुडल्या सेगमेंटान वचुया. स्वाद डिश ह्या सेगमेंटान आमचे आजचे सगळे गेस्ट मेळून आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर एक बरी रेसिपी करपाची आसा. सो पळोवया ती रेसिपी. स्वाद डिश ह्या सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा आकाश आनी दत्तराज जे आज आमकां हांगासर एक स्पेशल डिश करून दाखोवपाची आसा. नांव तेंच्यांनी आतांच डिसायड केला. सो कितें करपाचें आसा सांगा. नांव कितें डिशाचें तुमचें? ओके. सो आमच्या डिशाचें आयज आमी तुमच्या मुखार कितें तरी तयार करतले ट्राय करतले बऱ्यापैकी. सो त्या डिशाचें नांव जावन आसा सोया चंक चिली. सोया चंक चिली. फायनली तांकां नांव मेळ्ळा. ओके. आणि आकाश करतलो आणि दत्तराज ताचे कडेन शिकतलो आज सारको कित्याक नेक्स्ट टायम ताका मॅगी जळोवपाची ना कितें शिकतलो. ओके. सो कितें कितें लागतलें आमकां इन्ग्रिडियंट सांग आकाश. इन्ग्रिडियंट म्हणजे सोया चंक्स जाले मागीर कांदो कॅप्सिकम आनी टमाट आनी ओली कोथमीर आनी सॉसीस आसतले. टोमॅटो सॉस सोया सॉस आनी ग्रीन चिली सॉस आनी कोबिया. ओके. सो पयलीं कितें करया? येस भेटूया. येस ऑयल घालया पयलीं कोकोनट ऑयल. येस. आणि ती सुद्धा पंचामृता कोकोनट ऑयल. कांदो घालया भितर पयलीं. सो कुकिंग एक वन ऑफ युअर हॉबी म्हणू शकता आमी? हय करता घरा कडेन केन्नाय टायमपासाक कितें करीत आसता. म्हाका दिसता तुका सगळे इंटरव्यूजान विचारलें आसतलें की जिज्ञासा हें नांव कशें सुचलें आनी कोणाक सुचलें आनी वाय ओन्ली जिज्ञासा नांव पडलें? सो हें नांव जें सांगलें तें म्हणटकीर आमकां सुभाष कामळकर जो धारकळे रावता आनी ही इज अ प्रोफेसर इन DMC कॉलेज इंग्लीश शिकयता. सो तांच्यांनी जशें आमी सांगलें की आमी तांच्या मदीं आसताले. सो तेंच्यांनी आमकां म्हटलें की तुमी जे म्युजीक करता तुमी वांगडा मेळून जें करता तें खूब बरें करता. सो तें न्ही म्हणजे अशें कितें तरी आकर्शक आसा म्हणजे आनी तुमी जें कितें करता पळय दॅट इज ऑल
हां ओके कॅप्सिकम घालता घालता तेणें अशें म्हटलें की तितूंतल्यान न्ही तुमी क्युरियोसिटी दवरता तुमी जी कितें करता पळय लायक आमी वोकल सावंड्स काडटात मागीर वेगळे वेगळे प्रकारचे वॉयसीस करता त्या हितून सो जे नॉर्मल म्युजीक आहा पळय तेच्याकून मातशें वेगळें आसा सो इट ब्रिंग्स क्युरियोसिटी आनी म्हणजे लोकां खातीर क्युरियोसिटी उरता आनी आमी क्युरियस आसता की एखादें समज गाणें खंयचें घेतलें ते गाण्यान आनी कितें वेगळें करतलें ही आमचे मदीं क्युरियोसिटी सो ती क्युरियोसिटी करून ते जिज्ञासा जालें हय आनी तेंच नांव आमकां सुभाष कामळकर सरान सजेस्ट केल्लेलें सो ते जिज्ञासा नांव दवरलें आमी ताका ओके आणि हांगासर आकाशान आता कॅबेज घेतला कॅप्सिकम आणि टोमॅटो ऑलरेडी घातला ओके आणि आकाश तू बीट बॉक्स त्या तू तोंडांतल्यान प्ले करता ते कशें कितें तुका जमलें म्हटल्यार पयलीं आहेत टीव्हीरूच पळयताले पयलीं टीव्हीर पळयल्ले मागीर फोनार पळयल्ले सो ते तहे जशें म्हटलें की जिज्ञासा जशें म्हाकाय ते पळोवन अशें जिज्ञासा जाली की हे कशें कितें आसता आपुणूय शिकपाक शकता कित्याक मागीर युट्यूबारूच अशें व्हिडियोज पळोवन ट्युटोरियल पळोवन ते पळोवनूच हांवूय तशें शिकलो मागीर त्याच्यात जेन्ना शिकलो हांव 1-2 सावंड जाताले म्हाका तेन्नाच आमी स्टार्ट केले की हांव सनील आनी वरद व्हिडियोज करपाक लागले 1-2 व्हिडियोज केले आनी पयलीं मागीर सगळे जॉइन जाले तशें हांवें मातशें आनी इम्प्रोवायज केले ते ओके सो आनी कसली वाजयता तूं ना हे नॉर्मलूच जशें बीट बॉक्स म्हटलें की ड्रम्स जे असतात ड्रम्साचे युजली सावंड जे असतात ते इमिटेट करतात कळ्ळें म्हणजे आमच्या ग्रुपान जे आमकां कितें जाय पळय जे कमी पडटा पळय ते आमी शिकपाक ट्राय करपाक आणि आमी पयलीं सोक करून दवरला हे जाय जाल्यार बॉयल करूनय दवरूं शकता चवीनुसार मीठ घालपाचें म्हाका बीन आजून खूब जिज्ञासा आसा की कितें कितें हांगा दवरला पळय ते आमी कशें आतां कितें घालता आमी टोमॅटो सॉस ओके आतां तुमी पळयता आकाश भितर टोमॅटो सॉस घालतलो आणि आज दत्तराज म्हजें काम करता उलोवपाचें बरो वास येयलो आतां पर्यंत कितें कळ्ळें मरे हय हय कितें केलां तें हय सो नेक्स्ट टायम ताजे कडल्यान करून घेया तुवें तेकाच सांगपाचें ग्रीन चिली सॉस सो आतां सगळे जाण खंय ना खंय जॉबाक वतात सो म्युजिकल हितूनच तुमी कामाक वता की खंयच्या हितून फिल्डान वता सद्या आमगेले थोडे जाण म्युजिकलूय वयतात म्हणल्यार सनील दत्तराज आनी यशवंत ओके ते सद्या स्कुलान वयतात एज अ म्युजीक टीचर म्युजीक ट्रेनर म्हणून आसात तेका तुमचो वरद जो आसा तो युनिटी जी बँक आसा त्या बँकेन कामाक आसा ओके ओके आकाश सद्या सीए कडेन हय 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 सीएच्या अंडर खंय काम करता प्लस आनी म्हागेलें आसा तें हांव असिस्टंट प्रोफेसर ॲट गणपत पार्सेकर कॉलेज हय तातूंत हांव परफॉर्मिंग आर्ट हो सब्जेक्ट शिकयता हय आनी आमचो गणराज हय तो फ्रीलान्स म्युजीक एवरी टायम म्युजिकानूच आसा शिकता MBA करता सो म्युजीक सांबाळून आपलो टॅलंट आपली हॉबी सांबाळटा प्रोफेशनूय बऱ्यापैकी सगळ्यांनी आपले अचीव केला व्हेरी नायस पळोवपाक तरी बरें दिसपाक लागला ओके सो जितलो बरो बीट बॉक्स आकाश वाजयता तितलेच बरे तरेन हांगासर तेणें हांगा सोया चंक्स चिली करून दाखयला आमकां आनी खरेंच आय एम शुअर की ते तितले टेस्टी आसतले कित्याक सगळे कलाकार जे आसता हे सगळे हितूनूच म्हणटा तशे एक्सपर्ट आसता आनी हांगासर तेणें आपली कलाकारी दाखयली स्वादिश हे सेगमेंट आमचे हांगाच सोंपता आमचे फुडल्या सेगमेंटान आमी वतली जंय आमचे आजचे गेस्ट तांचे बरोबर आमी खेळ टायम घेतली पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत वया पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3 पापा आ रहे ये वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा बप्पा विराजमान होते ही अपना घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। अरे ये क्या बाप्पा के हाथ में तो मोदक ही नहीं। मेरा बाप्पा के हाथ पे ध्यान ही नहीं गया। बाप्पा बिना मोदक के कैसे दिखेंगे? पंचामृत है ना। ये लो पापा के लिए पंचामृत मोदक।
अब बाप्पा भी खुश और मैं भी। धर धर में बाप्पा, धर धर में पंचामृत। विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उपकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आमी पावले आमच्या फुडल्या सेगमेंटान जो आसता खेळ टायम आनी ह्या सेगमेंटान आमकां जॉइन जाला सद्या सनील आनी दत्तराज आनी दत्तराज आनी सनील कडेन आमच्यो कांय गजाली उरल्यात कितले परफॉर्मन्सीस जाले आज पर्यंत अशें स्पेसिफिकली मेजूंक ना बट म्हाका दिसता 30+ 25-30+ जाले आसता ह्या जर्नीतलो तुमचो मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट खंयचो जो आज पर्यंत याद येता आमी जेन्ना शोन आसले तेन्ना आय थिंक एक इव्हेंट आसलो म्हटल्यार तेंच्यांनी एक हे दवरले आषाढी एकादशी आसले त्याच्या निमित्त तेंच्यांनी एक त्या टायपचो म्हटल्यार तसले सॉंग्स घेवन नाल्यार विठ्ठलाचेर सॉंग्स घेवन तशें एक हे दवरलेले म्हटल्यार तो एपिसोड ताका डेडिकेट केल्लो सो तेन्ना आमकां एक अभंग दिल्लो गावपाक आनी अभंग आमी केन्नाच परफॉर्म करूंक नासले विथ गिटार आनी ऑल सो तो म्हाका आमी जसो आमी स्ट्रक्चर केल्लो आनी जसो तो परफॉर्मन्स जालो आनी आय थिंक म्हाका तो परफॉर्मन्स आमचो खूब आवडटा म्हटल्यार मोस्ट मेमोरेबल कसो परफॉर्मन्स म्हाज्या खातीर तो आनी तेन्नाच आय थिंक एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी येयल्ली आनी तेंच्या वांगडा एक आमचो बरो असो सगळ्यांचो हे केल्लो म्हटल्यार एक पीस एक म्हटल्यार आमी कितें कितें गिफ्ट्स हाडलेले तांकां म्हटल्यार आमचो एक हे बरें एक मोमेंट तयार जाल्लो तेन्ना सो तो म्हाका खूब आवडटा ती मेमरी एक आमची आनी म्हाका दिसता तो आसाच आनी आमकां सगळ्यान पयलें आमी जें सॉंग परफॉर्म केल्लें पळय आमी डायरेक्ट शोन सिलेक्ट जावन मागीर आमी बनवा बनवी परफॉर्म केल्लें पळय बनवा बनवी परफॉर्म करून आमकां डायरेक्ट तेंच्यांनी टॉप 10 सिलेक्ट केल्ले सो तो सगळ्यान मेमोरेबल मुमेंट असो म्हाज्या खातीर म्हणूंक शकता आनी विठ्ठल आवडी आसाच परफॉर्मन्स तो आसा सगळ्यांचो फेवरेट आमचो ओके सो खेळ टायमान आजच्या आमच्या गेस्टांक आमी एक वेगळो टास्क दितली तुमकां तुमचे परफॉर्मन्सीस आमी पळयतलीच पण त्याच्या शिवाय तुमकां पंचामृता स्वाद आस्वाद हे घेवन तुमकां एक ल्हानसो जिंगल तयार करपाक जाय एक ल्हान सॉंग तयार करपाक जाय आनी हो टास्क ते कितल्या बऱ्या तरेन पुराय करता पळोवया तांचो परफॉर्मन्स आनी हो टास्क सगळ्यांनी हांगा येवपाचें बरें बरें जेवण रांदपाचें सगळ्यांनी हांगा येवपाचें बरें बरें जेवण रांदपाचें खबऱ्यो गोश्टी फकाण मस्ती प्रुडंटाचेर पळोवपाचें खबऱ्यो गोश्टी फकाण मस्ती प्रुडंटाचेर पळोवपाचें सगळ्यांकी कार्यावळ आसा फामाद पंचामृता स्वाद आस्वाद पंचामृता स्वाद आस्वाद पपरा पपरा पररा पपरा 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 पररा पपरा चंद्रमुखी दिसतेस अशी तुझी माझी जोडी किती किती छान छान ये सजणी चवळी सजनी तू किती कन्ना गोरी 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 पान चंद्रमुखी दिसतेस अशी तुझी माझी जोडी किती किती छान छान ये सजणी चवळी सजनी तू किती कन्ना गोरी 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 पान मी तर रंबा उर्वशी तू रे इस्पिकचा राजा मी तर रंबा उर्वशी तू रे इस्पिकचा राजा ओसल्या शृंगारान तू आमचा वाजविला बाजा मी तर रंबा उर्वशी तू रे इस्पिकचा राजा याची टोपी त्याला आणि त्याची टोपी याला कळे नाही त्याला तो पुरता बुडाला लोक बोलतात ती या भरल्या रंगाला तो पोट करी खरं त्याला तुम्ही असं राम करी बनवा बनवी अशी ही बनवा बनवी बनवा बनवी अशी ही बनवा बनवी बनवा बनवी हे अशी ही बनवा बनवी बनवा बनवी 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 अशी पररा पपरा सुपर परफॉर्मन्स आणि म्हाका दिसता अशा कलाकारा खातीरूच गोंयकार आसपाचो अभिमान दिसता आणि खरेंच थँक्यू सो मच आणि सुपर आणि तांकां आमी तो टास्क दिल्लो तो टास्क तेंच्यांनी बऱ्यापैकी पुराय केला आणि ताका लागून तांकां मेळटा ग्रीन पार्क हॉटेल कडल्यान फूड वाउचर रिक्वेस्ट करता सिकंदर जे ग्रीन पार्क हॉटेलचे मॅनेजर आसात आणि आमच्या आजच्या गेस्टांक तांचो वाउचर दिवचो तडका विथ शेफ हे सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा ग्रीन पार्क हॉटेलचे शेफ वासू
तुमकां येवकार आनी आज सगळ्या पळोवप्यां खातीर कितें स्पेशल आनी आमचे आजचे गेस्ट आयला तांच्या खातीर कितें स्पेशल तयार करपाचें आसा? प्रॉन्स आमटी ग्रीन. प्रॉन्स आमटी ग्रीन. ओके. सो कितें कितें लागता हेका? कांदो चॉप, टमाट, कोथमीर, पेस्ट म्हणजे कोथमीर घातल्या, हिरवी मिरची घातल्या, आमटाण घातल्या आनी हल्दी. ग्रीन चिली, आमटाण, कोथमीर आनी हळद घातलेत. मिरची, आले घातले, लसूण घातल्या, पेस्ट करून ते ग्रीन पेस्ट नॉर्मल करता तशी बी आमटाण एक्स्ट्रा घातले. ओके. सो सगळ्यांत पयलीं कितें करपाक जाता? फोडणी मारताला पयलीं सुरवात. ओके. सो पंचामृता कोकोनट ऑयल यूज आमी करता हांगासर. प्रॉन्स म्हणलें की ना गोवन टच आनी गोवन म्हणलें की ना कोकोनट ऑयल आनी कोकोनट ऑयल म्हणलें की पंचामृता. ऑनियन चॉप, ब्राउन कलर येसर फ्राय करूचें पडटा मातशें. ग्रीन चिलीज आनी आमी खोबरेल तेल यूज केला आनी ताजो वास इतलो बरो सुटला हांगासर. तुमी वापरतात की ना खोबरेल तेल? गोवन सुका बीन आसता सुका बी आसता. सुका हेका गोवन हेका चडशें गोवनशें हेका आमकां बरें जाता न्ही. नाही आमट आमट मातशें जाता. ओके. सो आमटाणी आमी ऑलरेडी आमटाण घातला आनी हे मातशें आमटाण कमी घातलें की आमी बरोबर हेचेर प्रॉन्स मोठी घेतल्या प्रॉन्स. मी करपाक कितलो टायम लागता? 15 मिनटां. 15 मिनटांच्या पयलीं जाता. एक प्रॉन्स बी जाता जाता. मेन म्हणजे चणाक म्हणजे ताल्ले बारीक आसता न्हू ते पुरो येता भितर. ते नाही म्हणजे फक्त सुंगटांच न्ही दुसरे आमी ताल्ले किंगफिश किंगफिशय दिल्या. ते कस्टमरांक दिलें हांवें 2-3 फावटी हांवें दिल्या. बरी ऑफर्स बरी जाता. हे डिफरन्स न्हू ते म्हणजे ओन केला हे कितें? हांवें ओन केलें हय. एक्चुली रेड आमटी घातले न्हू आनी तेच्यात ग्रीन केलें. टेस्ट मातशी बरी लागता. म्हणजे थोडो गरम मसालो घातलो भितर न्हू मातसो एड करूंक हितून अर्दो स्पून. जशी हळद घालता तोच घालता पयलीं मागीर फ्लेवर बरो येता. मसालो मेन चणाकय घालूंक येता. तशें कितें चणकाची जाता म्हणजे कस्टमरान जशी सांगलें तशें दिवंक येता. शेवटाक मीठ, ते बी पंचामृता पिंक सॉल्ट आनी सोला. तो सारको गोवन टच. गोवन ओरिजिनल गोवा म्हणजे हेल्दी ना. हे पोटाक मिसको मार बी कांय ना. ग्रीन मसाला. ओके. सो आमचे प्रॉन्स ग्रीन आमटीक हांगा रेडी आसा आनी वासून आमकां ते बऱ्यापैकी करून दाखयला. सो आमच्या आजच्या गेस्टांक हे सर्व करपाक आमी रेडी आसा. फुडल्या सेगमेंटान वता जे आस्वाद घेतली ह्या आमच्या डिशाचो. तो पर्यंत घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी वासू तुका देव बरें करूं म्हणटा. वचूया आमच्या फुडल्या सेगमेंटान. ते पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. पापा आ रहे ये वाओ कितने सुंदर है ना अपने बप्पा. बप्पा विराजमान होते ही अपना घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा. अरे ये क्या? बाप्पा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. मेरा बाप्पा के हाथ पे ध्यान ही नहीं गया. बाप्पा बिना मोदक के कैसे दिखेंगे? पंचामृत है ना. ये लो पापा के लिए पंचामृत मोदक. अब बाप्पा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत. Hotel Green Park. We have lobby area for the guests to relax. AC multi-cuisine restaurant with bar famous for its kebabs and Goan delicacies. AC deluxe and super deluxe rooms for stay. The right place for celebration for parties and events like engagement, weddings,
birthday parties, corporate events with open-air lush green lawns and AC banquet hall. Enjoy with swimming pool facility. Hotel Green Park, Giri, Mapsa, Goa. दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आमी पावला आतां आमच्या आजच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटान जे आस्वाद घेतले आमी आमच्या आजच्या दोन्ही डिशिसांचो आणि तुम्ही पळोवंक शकता आमची पंगत आज कशी बसल्या ती. सो सगळे आमी टेस्ट करपाची आसा आणि ताच्या बरोबरूच आजचो स्पेशल डिश जो आकाशान आनी दत्तराजान केला तो कसो जाला हाचेर कमेंट्स तुमकां भरपूर मेळटलेच. पण ताच्या बरोबरूच ग्रीन पार्क हॉटेलाचे शेफ वासू हाणें आमच्या खातीर हांगासर प्रॉन्स ग्रीन आमोट टीक केला. सो ते तुमकां टेस्ट करपाक जाय. सगळे नॉन वेज काय वेज कोण आसा? श्रावण फळा सगळ्यांनी. ओ ओके. सो तू सोया चंक्स तू टेस्ट करूंक सांग. ओके सो सर्व करूया. ओके सो आकाशान केल्ले सोया चिली बरें टेस्ट करून सांगतलो की कशें जालां ते. तू वेज सो सांग आतां. आनी आदी टेस्ट केला आसतलें सो आज कितें डिफरंट दिसता ते सांग. तुम्ही सगळे खाऊ शकता. वा वा बरी हा. खूप सुंदर जालें अशी डीश आकाशान केल्या आनी चारीन. कोण असो श्रावण घाल्ला तांकां ही डीश खरेंच तुमचे हेजे प्रोग्रामार पळोवन ट्राय करची. ओके थँक्यू. आणि आत्ता स्पेशल डीश आनी एक प्रॉन्स आमट टीक. खरेंच सारकें स्पायसी आनी ते आमट टीक टेस्ट चड बरी. ग्रीन पार्कान आदी केन्ना जेवपाक आयिल्ले कोण टेस्ट केला हांगासरले कितें? जेले. ओके. आनी आतां तुमचे वावचर सो स्पेशली याद परत हांगासर. आय थिंक हाजी ग्रेवी मातशी कितें तरी वेगळी आसा आनी बेस्ट केला. ओके सो सगळे डिश आमी पळयले टेस्ट करून दोनूय सुपर हिट जाल्या. तुमचो प्रवास आज पर्यंतचो फूल ऑफ सक्सेस. तुम्ही आज भरपूर सक्सेस अचीव केला. पण आता वॉट नेक्स्ट? फुडें कितें चिंतलां? आमचे ऑलरेडी एक 6-7 प्रोजेक्ट ऑलरेडी म्हटल्यार रेकॉर्ड बी जाल्लेले आसा. सो शूटाक लागून आमी रावला. आतां पावसूय पडटा सो मदीं शूट डिले जाला. सो तुमकां बेगीनूच आमचे सगळे प्रोजेक्ट्स आयकपाक मेळटले. एक आमी आउट करतले. एक प्रोजेक्ट आमचो फूल रेडी आसा. फक्त रिलीज डेटा खातीर आमी रावला. आतां चवथूय आसा सो फेस्टीव सीजन आसा. मागीर आफ्टर चवथ बी हय चवथी खातीर करूं शकता. अजून टायम आसा चवथीक. केन्नाय कितेंय जावं शकता आमचें. ओके सो तुमकां खूब खूब सक्सेस आमचे कडल्यान आमी विश करतात आनी अशेंच फुडें वचत रावात. आमचें गोंयचें नांव वयर काडात. आनी आजचो भाग सोंपोवच्या पयलीं एक मेसेज तुमच्या कडल्यान आमच्या पळोवप्यां खातीर. एक मेसेज म्हणजे जे आतांचे अपकमींग आर्टिस्ट आहा पळय तेंच्या खातीर एक बारीकशी मेसेज की ह्या फिल्डान एंटर करच्या पयलीं इंडियन क्लासिकल शिकपाचें खूब गरजेचें आसा. एटलिस्ट तेजे बेजिक्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी दुसरी गजाल म्हणजे म्युजीक आमच्या खातीर म्युजीक वॉज नेवर अ हॉबी. म्युजीक वॉज ऑलवेज अवर पॅशन म्हणटा पळय तशें. सो लायफान तुमकां आतां एक म्हण आहा पळय लंबी रेस का घोडा बनना है. तेज्या खातीर इंडियन क्लासिकल शिकपाचें खूब म्हत्वाचें आहा ह्या फिल्डान. आनी एक टायम येतलो जेन्ना तुमी ह्या फिल्डान येता तेन्ना तो एक टायम येवं शकता की यू वील फील डिसकरेज. एक डिसअपॉयंटमेंट कशें जावं शकता बाबा लोक कितें म्हणटा कितें जाता. हो एक टायम येवं शकता. बट इफ म्युजीक इज योर पॅशन न्हू यू वील कम बॅक स्ट्रॉंगर एंड कम बॅक इज ऑलवेज बेटर दॅन सेटबॅक म्हणटा पळय तशें. ही मेसेज घेवन फुडें येवपाचें सिंगर. आनी आर्टिस्ट केन्नाच फाटीं पडों शकना. इतली सुंदरशी उतरां आनी हो सुंदर मेसेज घेवन आजचो भाग आमी हांगाच सोंपयता. आमचे आजचे गेस्ट वेळान वेळ काडून हांगासर आयले ताका लागून रिक्वेस्ट करता संजू नाईक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा तांचे आमच्या आजच्या गेस्टाक पंचामृता हॅम्पर दिवचो.
बरी म्युझिक आणि बरें जेवण आज आमच्या प्लेटीचेर हांगासर जिग्यासा ग्रूप हांणी दवरले तांकां लागून परत एक फावटी तेंच्या मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या भागान मेळुया अशाच एका सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर तांची इन्स्पायरींग स्टोरी पळोवया तशेंच तेंची फुडी सायड पळोवया जाणून घेवया तांच्या बद्दल मेळुया फुडल्या भागान. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं.